देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. भोव मोगाच्यानो, मानेस्तानो मानिस्तिनीनो, म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, तुमकां समेजतांक हांव देवाच्या आशिर्वादांचो बरो दीस, वर्तो दीस, महिमेचो दीस हांव मागतां. तुमी हे मागण्याचे कार्यक्रम टीव्हीचेर वा इंटरनेटाचेर वा तुमच्या मोबायलाच्या विविध ॲप्सांचेर पळोवंक पुरो. ह्या वरवीं तुमकां आत्मीक वाडवळ मेळटा, विशेष दैवीक अनुभव मेळटा. दैवीक सतां गुणायेन तुमी समजून घेतात. पूण उगडास दवरा, तुमी प्रवचन, प्रसंग, सरमाव ही गरजेंत मिसा वेळार पात्र्यापान जावन याजकान तावन पवित्र सभेन नेम्येरलेल्यान तावन तुमी आयकूंक फावो. त्या वरवीं दैवीक सतां गुंडायेन समजून घेतात. मात न्ही, पवित्र सभेंतय तुमी एकवटान जियेतात. खरेपणी तुमकां कम्युनियन आसता, होली कम्युनियन, होली एवक्रिस्त आसता. म्हणजे पवित्र सभेंतय तुमी एकवटतात. देखून इंटरनेटाचेर, मोबायलाचेर वा कंप्युटराचेर तुमी आयकोवचो हो सरमाव तुमी इगर्जीक वेचाक, पवित्र सभेंतय एकवटच्याक खंयच्याच रितीन अडखळ जावं नजो, ताजे बदलाक पूरक जाय म्हण हांव आशेतां. ही मागण्या विधी आमी सांतीसीम त्रिंदादीक मान करून आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो. भोव मोगाचे न्हू, आमी पवित्र आत्म्या विशांत आज नियाळ करूं येता. पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशान आमी नियाळ करूं येता. पवित्र आत्मो देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा, वर्ती काणीक जावन आसा, वट जावन आसा. आनी हें देणें एक केवल वस्त न्ही, एक सकत मात न्ही, बगार सांतीसीम त्रिंदादीचो तिसरो जण. देखून तो पवित्र आत्मो देव आमकां दिता. आनी पवित्र आत्मो आमचे थंय येता आसतना, आमकां अभिशेक करता आसतना आमकां तो ताची प्रत्येक विशिश्ट वैयक्तीक देणी आमकां दिता. ती जावन आसात पवित्र आत्म्याची देणी. ह्या विशयांत आज थोडो नियाळ करया आनी पवित्र आत्म्याची देणी गळसून आमच्या जिवितांत अधीक आत्मीक वाडवळ जोडूंक, गुंडायेन दैवीक सतां समजून घेवंक आनी देवाक मानवचे तसली, देवाक महिमा हाडचे तसली एक विशेष दैवीक आशिर्वादांची फळाबरीत क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमी हर प्रयत्न आमी करया. प्रार्थुया. भोव मोगाळा सर्गींच्या बापा, आमचो तुज्या भुरग्यांचो कितलो तूं मोग करताय. सर्ग आनी संवसार आनी तांतूं आसलें सर तुवें तुज्या मोगाच्या भुरग्यां मनशां खातीर तुवें रचलाय. आनी हें सर तुवें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलाय. मनशाक धुळींतलो तुवें रचल्यार मनशां थंय तुज्या पवित्र आत्म्याचो सुवास तुवें भरलाय. पवित्र आत्म्यातय एकवट आमकां तुवें फाव केलाय. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्तांतय तुवें आमकां पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिशेक तुवें फाव केलाय. आनी त्याच पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जावन नव्यान जल्मलेलीं भुरगीं नवें जिवीत जियोंक, जेजूच्या मेटांनी चलोंक, ताजी सडवण आपणावंक आनी सासणीक जिवीत जोड घेवंक तूं तुज्या भुरग्यांक ती आशेताय. देखून आज पवित्र आत्म्याची शिकवण आमी जोड नासतना आमकां पवित्र आत्म्या विशयांत विशेष समजणी फावो कर. ताज्या देण्या विशयांत आमकां विशेष माहेत फावो कर. आनी त्या द्वारे आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्यातय नवें जिवीत जियोंक आनी सुवार्ता प्रगट करूंक आनी तुवें आमकां दिल्लें जिविताचें मिसांव ह्या संवसारांत जारी करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता
तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. आमेन. क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या इश्टानो. पवित्र आत्मो म्हळ्यार कितें? पवित्र आत्म्याक आमी पवित्र म्हणटा. ताचो अर्थ पवित्र न्हय आसलोय आत्मो आसा. पवित्र आत्मो आसा तर पवित्र न्हय आसलो आत्मो आसा जाय. नाजाल्यार केवळ आत्मो म्हणटा आसले आमी. पवित्र न्हय आसलो आत्मो आमी जाणाव खोटो आत्मो. सृश्टींत आमच्या मदें खोटो आत्मोय आसा आनी पवित्र आत्मोय आसा. जेजूस आमकां म्हणटा देव आत्मो. जुवांवचो वांजेल 4 वसवर 20 आनी 4 जॉन 4:24. देव आत्मो देखून देवाचें आराधन करतल्यांनी सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन करीसी. हांगासर थोडे संगती आमकां स्पश्ट जातात. देव आत्मो आनी तो देव बरो आत्मो, भाग्यवंत आत्मो, नितळ आत्मो, निष्कळंक आत्मो, संपूर्ण दैवीकपणान भरलेलो आत्मो. आमी आनी जाणाव सांतीसीम त्रिंदासीचो 3रो जणच पवित्र आत्मो आनी देवच पवित्र आत्मो. हे सांतीसीम त्रिंदातीचें सत आनी मिस्तेर. देवच पवित्र आत्मो. देव संपूर्ण तरान एक पवित्र आत्मो आनी देवांतय ती एक जण आसतना म्हणजे देव बाब, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो. देव पवित्र आत्मो सांतीसीम त्रिंदातीचो 3रो जण तो जावन आसा. देखून जेजून पवित्र आत्म्या विशयान शिकोवन दिता आसतना सबार फावटी ताणें पवित्र आत्म्याक तो म्हणून ताणें उल्लेख केला. तो म्हणजे एक व्यक्ती. म्हज्या बरी तुज्या बरी तोय एक व्यक्ती. ताका प्रत्येक विशिश्ट आनी वैयक्तीक ताका एक जिवीत आसा. पूण तो सांतीसीम त्रिंदाती संपूर्ण तरान एकवटान आसता ना. देवच एक पवित्र आत्मा. ताका आमी समजून घेवंक प्रयत्न करता विविध रितीन. जेजू जॉर्दान न्हंयेंत वचोन जुवांव बावतिस्ता लागीं पवित्र स्नान घेता आसतना मार्काचो वांजेल 1 वसवर 10 म्हणटा सर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्या रुपार येवन जेजूचेर रावलो. पारव्या रुपार. देखून सबार फावटी आमचें चिंतप आमकां एक पवित्र आत्म्याचें रोपणें दिता. पवित्र आत्मा म्हळ्यार पारवो. पूण म्हाका उडास आमी दवरिचें पारवे पवित्र आत्मे न्ही. ह्या पवित्र आत्मा म्हळ्यार पारवोच न्ही. पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मो आमी समजून घेता. पारव्याच्या त्या संकेतांतय इन द सिंबल ऑफ ए डाव, in a sign of a dove, we try to reflect and understand the Holy Spirit. पारवो तो एक धवो पारवो डाव. पळोवंक कितलो सोबीत, कितलो तो नाजूक, कितलो तो सादो, कितलो तो बळो. तरी पारव्याचे दोळे पळया ते चतुर आनी केदाळाय ते पळोवनूच आसतात तेवशीन एवशीन. व्हेरी स्मार्ट in watching around. त्याच रितीन पवित्र आत्मो आमच्या दोळ्यांक दिसना. आत्मो वाऱ्या बरी. वारें आमच्या दोळ्यांक दिसना पूण वाऱ्याचो आमी अनुभव करता. वारें वळटा आसतना आमकां अनुभव जाता. वारें येता आसतना आमकां कळीत जाता. देखून जेजू जुवांवच्या वांजेलांत 3ऱ्या वसरांत 8व्या वळीर पवित्र आत्म्याक वाऱ्याक सरी करता आनी म्हणटा वारें खंयसर जायचें थंयसर तें वळटा. त्याच रितीन पवित्र आत्मो कोणा थंय जाय तांचे थंय तो येता. तांकां अभिशेक करता, तांकां बळान भरता, तांकां सक्तेन भरता, तांकां ताच्या देण्यांनी नेटयता आनी तांकां तो सोलोवन व्हरता. आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती वाऱ्या बरी जाता. खंयसर पवित्र आत्मा तांकां सोलोवन व्हरता, खंयसर पवित्र आत्मा तांकां मार्गदर्शन दिता, खंयसर
पवित्र आत्मा तांकां वचोंक फरमायता, त्या रितीन तांचें जिवीत चलता. पारवो सादो, पारवो भोळो. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती सादो जाता, भोळो जाता, खालतो जाता. मात न्ही धवो पारवो नितळ दिसता, परिशुद्ध दिसता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती नितळ जाता, पवित्र जाता, भाग्यवान जाता. प्रामाणीक जिणी, देवाचेर पातयेणेची, विस्वासाची जिणी, सताची जिणी तो जियेता. कशें एक पारवो नाजूक, ताका आपडटा आसतना तो मोव आसता, व्हेरी सटल, व्हेरी सॉफ्ट. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती नाजूक जाता, भोव मोवाळ जाता, भोव काकुतीचो जाता, भोव भिरमोतीचो जाता, भोव दयाळसो जाता. अशें मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याक विविध रितीन आमी समजोवंक प्रयत्न करता आसतना एक संगत आमकां स्पश्ट जायची. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जाल्ल्या शिवाय, पवित्र आत्म्याक घेतल्या शिवाय आमी क्रिस्तांव जिणी जशें जेजू आमचे तावन आशेता त्या रितीन आमी जियेल्या बरी ना. देखून जेजू आमकां म्हणटा, निकोदेमाक सांगल्या त्या उतरांत, निकोदेम निकोदेम, सतत हांव तुका सांगता, तुवें परतून जल्मल्ल्याक खरीत देवाच्या राजांत रिकोवंक साध्य. जॉन 3:3, जुवांव 3:3. निकोदेम निकोदेम, परतून जल्मल्ल्या करीत. परतून जल्मोवचें म्हळ्यार कितें? जेजू निकोदेमाक उपरांत विवरशिता, पवित्र आत्म्यान जल्मोवचें, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जोड घेवचो, पवित्र आत्म्यातय एक करचें, पवित्र आत्म्यान आपणाक चलोवन व्हरचें करचें. जावन आसा परतून जल्मोवचें. पवित्र आत्मो आमकां खंडीत जावन भोव गरजेचो. कित्याक गरजेचो? जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गार सोडून वयच्या पयलें आपल्या शिसांक एक अपुर्बायेची संगत सांगता. ॲक्ट्स 1:8, कृत्यां बूक 1:8 बोळ. पवित्र आत्मा येतच तुमकां बोळ मेळटलें, बोळ मेळटलें, सकत मेळटली. थंयसर जेजून वापरलेलो शब्द या बायबलांत वापरलेलो शब्द जावन आसा दुनामीस. सकत म्हणच्याक, बोळ म्हणच्याक दुनामीस. दुनामीस म्हळ्यार पावरफुल, सत्यवंत. पवित्र आत्म्यातय तुका विशेश सकत, व्हडा मापाची सकत, व्हडली पदवी तुका मेळटा. कित्याक पवित्र आत्माच वर्ती पदवी, सकत आनी बोळ. संवसारार पळयता आसतना आमकां सकत दिश्टीक पडटा. जर तर आमचो पंप, उदकाचो पंप बांयतलें उदक वयर काडटा तर, आनी आमी त्या पंपाचें बोळ कितलें गी म्हणून थंयसर आमी वाचता, कितले HP पंप तो, 3 HP गी. HP म्हळ्यार हॉर्स पावर. 100 HP गी, 9 HP गी, 9 हॉर्स पावर. आमी जाणाव एक 100 हॉर्स पावर असो HP पंप कितले उदक वयर काडूंक शकता, कितल्या गुंडा येता. आनी त्याच रितीन आमी जाणाव एका काराची सकत कितली गी म्हणून, कितले जाणां त्या कारार बसल्यार कार ते व्होंड व्हरूंक शकता. एका बसाची सकत आमी पळयता, एका ट्रेनाची सकत आमी पळयता. 12-15 डब्बे ताच्या फाटल्यान आसल्या, बोगी आसल्यार ताका ती व्होंड व्हरता. विमानाची सकत पळया, त्या एका विमानार 100 या 200 या 300 जाणां बसल्यार तितल्या जाणांक घेवन ते उबोवंक शकता वाऱ्यार. 30 या 35 हजार फूट धरणीर उबारेर उबोवन इंडिया तावन अमेरिका सयत वचोंक पावता. ताचे की चड सकत आमी पळयता रॉकेटां. ते रॉकेट थंय 30-40 हजार फूट उबाराय उपता, भुंयतावन भायर वता. भुंयच्या भायर वचून भुंयच्या वाऱ्याच्या की वयल्यान व्हरून त्या सॅटलायटाक व्हरून पावयता, उपग्रहाक, कृतका उपग्रहाक व्हरून पावयता. ते कृतक उपग्रह निरंतर भुंयच्या भोंवतणी घुंवता. कित्याक ताचे थंय एक सकत आसा. आनी भुंय पळया, ती एक गोळ जावन आसा. भुंय गोळ निरंतर आपल्या जाग्यार ती घुंवता. देखून सकाळीं दनपार आनी सांज जाता आनी परतून सकाळीं उजवाडटा. आनी भुंय सुर्याच्या भोंवतणी घुंवता. तर थंयसर विशेष सकत आसा. ती सकत भुंय वाऱ्यार कितेंच आदार नासतना उपच्या बरी या आसच्या बरी करूंक शकता. मात न्ही सुर्याच्या भोंवतणी घुंवंक शकता. सुर्या थंय कितलो उजवाड आसा पळय ती सकत. देखून ह्या दिसांनी सोलार पॅनल्स घालून सुर्याची सकत
आपणावन आमी इलेक्ट्रिसिटी पावर करूंक शकता. सुर्यात हें कितली सकत आसा पळय, भूंय ताच्या भोंवतणी गुंच्या बरी करता. भूंय बरी आसले सबार ग्रह प्लॅनेट्स सुर्याच्या भोंवतणी घुंवन आसात, ते सगळे वाऱ्यार आसात. ते खंयच्याचेर आदारुनात, ती एका टेबलाचेर एका वस्तूचेर या ते ओमकळोनात, ते वाऱ्यार आसात. सूर्यो आपल्या सर ग्रहां सवें त्या गॅलॅक्सींत म्हणजे नक्षत्राच्या राशींत निरंतरी घुंवन आसात. आनी सुर्या बरी आसली करोडांची नक्षत्रां क्षीरपथा म्हणजे मिल्की वे म्हणल्यार गॅलॅक्सींत घुंवन आसात. आनी ही मिल्की वे म्हणल्यार गॅलॅक्सी नक्षत्रांची रास सगळ्या युनिवर्सान क्षीरपथा ह्या मिल्की वे म्हणल्यार तसले करोडांची गॅलॅक्सीस नक्षत्र राशी युनिवर्सांत विश्वांत आसात. हे निरंतर एकामेका थंय घुंवन वाऱ्यार म्हणल्या बरी ते आसात. वाऱ्यार म्हणल्या बरी कळोना तांकां, ह्या खंयच्याचेर दवरुना, ते आसा तर केदेवरती सकत सगळ्या विश्वांत आसा. आनी ही सकत मोगाचें नांव खंयतावन येता, ही सकत देवातावन येता. आनी त्या सक्तेक आमी नांव दिता पवित्र आत्मो. देखून पवित्र आत्मो म्हणटना दोन संगती आमी उडासर जाय. एक सकत दैवीक सकत, भौतीक सकत, ह्या आमकां कळीत नातले तसले दोळ्यांक दिसनातली आमी अनुभव करूं नातले तसले सक्ती आसा जाल्यार ते सगळे सक्ती पवित्र आत्म्या थंय एकवटतात. पूण पवित्र आत्मा केवळ एक सकत मात्र न्ही, पवित्र आत्मा एक व्यक्ती. पवित्र आत्मा सांतिसीम त्रिंदातीचो तिसरो जण, तो एक जण, तो एक विशिश्ट व्यक्ती, विशिश्ट जण. प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक जण तो एक वैयक्तीक रितीन निर्धार घेवंक शकचो एक व्यक्ती. पूण तो व्यक्ती देवच जावन आसा. आनी हो देव आमचो मोग करता. सांतिसीम त्रिंदाती थंय एकवटून देव आमचो मोग करता. देव बाब आशेता आमकां त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक. म्हणजे आमच्या कुडीक मोगाच्यान एक सकत आसा. त्या कुडीच्या सक्तेच्या की चड रितीन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक आशेता. देखून जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो उद्देश कितें म्हूण आमी नियाळ केल्यार प्रमुख उद्देश जावन आसा मनशा कुळाची सोडवण. आनी ह्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर तो आमकां पवित्र आत्म्याक पाठयता. कित्याक तो म्हणटा स्वता सुद्दां पवित्र आत्मा येतच तुमकां संपूर्ण परिपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. फुडें आसा त्यो संगती सयत फुडें घडोवंक आसा त्यो संगती सयत तुमकां कळीत करतलो. जुवांव सवांजेल 16 वसूर 13 बोळ, जॉन 16:13. पवित्र आत्मो फुडें घडोवंक आसात त्यो संगती सयत कळीत करता. संपूर्ण सताक तो व्हरून आमकां पावयता. हो पवित्र आत्मो दिवच्या खातीरच जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. कित्याक तो जाणा पवित्र आत्मो येता आसतना तो देणी घेवन येता. कोणें आमकां देणी दिल्यार, गिफ्ट दिल्यार, काणीक दिल्यार कशी देणें काणीक म्हळ्यार उचित रितीन दिवची. पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आसतना तो आमकां उचित देणी काणीक दिता. ह्या काणिके विशयांत, देण्या विशयांत इजाया प्रवादीच्या बुकांत 11व्या वसरांत 2ऱ्या वळीर उल्लेख केला. आयजाया 11:2. हे दिणी, ह्यो काणिको, हे गिफ्ट कितें जावन आसा. विजडम, अंडरस्टँडींग, कावन्सल, विजडम, अंडरस्टँडींग, कावन्सल, फॉर्टिट्यूड, पायटी अँड फियर ऑफ गॉड. विजडम म्हळ्यार कोंकणींत आमी कितें म्हणयत, जाणवाय. अंडरस्टँडींग कोंकणींत आमी ताका कितें म्हणयत, समजणी. कावन्सल ताका आमी कोंकणींत कितें म्हणयत, सालाहा, बुधबाड या मार्गदर्शन. फॉर्टिट्यूड कोंकणींत आमी ताका धैर्य, बोळ या कॉन्फिडन्स, करेज म्हणून आमी म्हणयत. पायटी कोंकणींत आमी ताका भक्तीपण म्हणयत. आनी फियर ऑफ गॉड, देवबिरान. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी चडटा आसतना आमकां उचित म्हणल्या बरी पवित्र आत्मा आमकां ही देणी दिता. म्हाका आमचें जिवीत
एक तारू दोणू शिप म्हणून आमी एक नियाळ करया. दर्यांत तें आसा. बंदरार ती आसली दोण ताच्या गम्यस्थानाक, ताच्या शेवटाक आनी एका देशाक वचून पावस जाय. आनी ती दोण शिप तारू दर्यांत आसा. ते मुखार वचत जायतर ताका सेल्स आसतात. इंग्लिशान सेल्स म्हळ्यार ते परदे, सबार परदे आसतात. ते परदे सोडयल्या तक्षण वाऱ्याच्या बळाक त्या परद्याच्या सक्तेन तें तारू मुखार मुखार वता. त्या सारक्या रितीन ते सैल सोडय जाय, परदे सोडय जाय, त्या दाळा तें मुखार वता. त्याच रितीन आमच्या जिविताचे तारू आमच्या जिविताच्या गम्यस्थानाक, शेवटाक, सर्गींच्या सुखाक सासणी जिविता पाव जाय तर जिवीत म्हणल्यार त्या दर्यांत असल्या लारां मध्ये तें पयण करी जाय तर आमकां पवित्र आत्म्याची देणी गरज आसा. तें विजडम, समजणी. जिवीत म्हळ्यार कितें, आमच्या जिविताचो आरंभ कितें, देव म्हळ्यार कोण, आनी त्या जिवितांत आमी कशें मुखार सरचें सडवण जोड, कशें पातकाचेर जैत व्हरचें, कशें सर वायटाचेर जैत व्हरचें, कशें सकाळां भोगसूचें, कशें सकाळां लागीं सादी समाधानान जियोवचें म्हणली ती 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 जाणवाय पवित्र आत्मा आमकां दिता. पवित्र आत्मा आमकां अंडरस्टँडींग दिता, समजणी. कितेंय घडल्या वेळार कित्याक संवसारांत असले संगती घडटात. पवित्र आत्म्यान भरनातले व्यक्ती घाबरतात, भियेतात, धंडळटात, निराश जातात, देदेस्पर जातात, जिवीतच नाका म्हणटात. पूण पवित्र आत्मा आमकां समजणी दिल्या वेळार आमकां ते शांती, समाधान, धैर्य, बळ मेळटा. देखून तिसरे पवित्र आत्म्याची जाणी जावन आसा कावंसल. कावंसल म्हळ्यार सलाह. आमी दुसऱ्या लागीं सलाह घेवंक वेची गरज ना. पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार पवित्र आत्माच आमकां निरंतरी मार्गदर्शन दिता, सलाह दिता, बुधबाळ दिता. आनी देखून पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार आमकां मेळटा तें फॉर्टिट्यूड म्हणलें तें देणें, एक विशेश बळ, विशेश सकत. आमी पळयता सगळे क्रिस्तांव थंय आसलें, भाग्यवंत मनशां थंय आसलें, सुवार्ता परगट करूंक दुस्माना मदें सयत वचून तांकां सयत देवा थंय हाडचेंच आसलें तें देणें. आनी पवित्र आत्मा आयिल्लो व्यक्ती भक्तीवन जाता. पायटी इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. भक्तीपण. सकाळीं मागणें करचें, दनपारां मागणें करचें, सांजेर मागणें करचें, मागण्यांतच जिवीत करचोवचें. आनी अकरेचें देणें जावन आसा फियर ऑफ गॉड, देवभिरांत. पवित्र आत्म्यालो भरलेलो व्यक्ती देवभिरांतीची जिणी जियेता. तर मोगाचें न्हू, आमी पवित्र आत्म्या खातीर मागया, पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर मागया. आमच्या जिविताचें तारू सुरक्षीत तें पयण करून दी, व्हडा वेगान तें पयण करून दी, व्हडा महिमेन तें पयण करून दी. आमकां आमचें जिवीत जियोंकूच एक व्हड खुशालाय, व्हड संतोश, व्हड आनंद भोगोवन दी. आनी देवान दिल्लें मिसांव आमच्या जिवितांत तें जारी जावं दी. सोडवण आमची खण घेवंक आमकां साध्य जावं दी. आनी आमच्या द्वारे सुवार्ता परगट जावं दी. आमच्या द्वारे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी पिडेस्तांक गूण करूं आनी बंदरेंत असल्या सुटका लाभोवंक आनी जिविताचो संतोश सगळ्यांक लाभोवंक आनी सगळ्यांक जेजू क्रिस्त थंय सोडवण दिवंक आमकां साध्य जावं दी. तुम्हा समेस्तांचेर देवाचें आशिर्वाद हांव मागता. प्रार्थुया. भुमंगळा सर्गींच्या बाबा, तूं बसयलेलो तो पवित्र आत्मो सगळ्या मनशा कुळाक नव्यान अभिषिक्त करूंक तूं व्हडा हत्रेगन आसाय. आम्हा समेस्तांचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड बापा. हे कार्यक्रम पळयतल्यांचेर, आयकतल्यांचेर भरपूर बेसांव घाल. तांची पिडा शिडा गूण कर, तांचे कश्ट संकश हळू कर, तांची दुखां पुसून काड. तांकां कितें गरजेचें बरें काम बरो दीस पडतो ग्रास. कुटुंबांत शांती समाधान, एकामेका बगसून कुटुंबांत माया मोगान जियोंक तुजो आदार. आनी तांच्या जिवितांत तांच्या मोगाच्या मनशांचेरय तुजो भरपूर आशिर्वाद. समया जेजू क्रिस्त थंय सासणीक जिवीत आमकां समेस्तांक तूं फावो कर. तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत सुरक्षीत सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। आकर मुझको तू भर दे तेरे ही सामर्थ से, आकर मुझको तू भर दे तेरी ही शक्ति से। तृप्त करता हमें आत्मिक फलों से तू, तृप्त करता हमें स्वर्गीय दानों से तू, तू ही सहायक हमारा, तू करता अभिषेक हमें, तृप्त करता हमें आत्मिक फलों से तू, तृप्त करता हमें स्वर्गीय दानों से तू, तू ही सहायक हमारा, तू करता अभिषेक हमें। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। सगळीं आमी सांगाता पवित्र आत्म्या लागीं मागया। भोव पवित्र आत्म्या, दैवीक मजतदारा, दुबळ्यांच्या बापा, दुखेस्त्यांच्या बुजवणदारा, काळजांच्या उजवाडा, आत्मे पवित्र करणारा, तुजे समकार सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय। परत्यान मानान हांव तुजे मुखार सरपडतां, हजार पावटी हांव तुजी स्तुती गातां आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूतां संगी हांव म्हणटां, पवित्र पवित्र पवित्र। तूं सासनीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वासो म्हूण हांव गूण सत मानतां। म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दया दाखयताय म्हणून हांव बरवसतां। हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर्व वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां। तुज्या बरेपणा खातीर ना, म्हजो मोग तुका मात्र फावो। तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधळो जावन म्हज्या पातका वरवीं हांवें तवळ तवळ तुका दुखयलां। हेर चड वायटाच्या की चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख भरलेल्या काळजांनी तुजें बोगसाणें मागतां। हे म्हजें थंडगार जाल्लें काळीज तुका भेटयतां। तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किटाळांनी तें पापसी, ते वरवीं म्हज्या पातकाचें बरफ करगतलें। भगवंत मुनयेचें काळीज अपरमीत कुरपेन भरिल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां
पवित्र उमेदीन बरलो तूं म्हजें काळीजी मोगान बर म्हूण परता. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट शक्ती विरोध धैर्य दी. तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाचे जळते उमेदीन बर. तूं उजवाड म्हजी मोत सास्तीक संगतीचे जाणवायन उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बळेपण दी. तूं शांत वारें म्हजी पाशांवाची लारां दुस्पटाय. तूं जीब सदांच तुका वागणू म्हाका शिकय. तूं मोड तुजें सुरक्षीत सवळे काल म्हाका राख. आनी निमाणें तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार. तुजे कृपेन म्हजें तें जीव बर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुज्या जाणवायन म्हजी मत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका पसको घे आनी तुजे मीत मेर नातलेले काकुळतीन म्हाका बाचाव कर. अशें ह्या जिवितांत संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं. तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, प्रते रितीन मागया आमी सर्व भुरग्यां पासत युवा जाणां पासत सर्व खाजरी जोड्यां पासत प्रायवंतां पासत पिडेस्तां पासत तशेंच मागया आमी पवित्र सभे पासत आमच्या राज्या पासत देशा पासत राज्यांत जावचो चुनाव बरो सरकार आमकां हो जावच्या पासत आमी मागया. जे कोणा मागता मातशें ल्हानूच उडास काडया तांच्या पासत आमी मागया. पवित्र आत्म्याची सकत तांचे थंय देवों दी. पवित्र आत्मो आपली गूण करची दैवी सकत तांच्या शिरांनी वळोवन दी. तांकां पवित्र करून दी, कुरपेन बरोवन दी, बेसांवांनी बरोवन दी आनी देण्यानी तांचें जिवीत नेटोवन दी म्हूण आमी मागया. सगळीं आमी सांगता पवित्र आत्म्या लागीं मागया. त्रिंदादी लागीं आमी मागया. तिस त्रिंदाद आमकां कुरपेन बरोवं, बेसांवांनी बरोवं, आमचें जिवीत नंदन करून मागया. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या, म्हजी कूड तुजें मंदीर म्हूण हांव जाणा. तूं जिविताची जर सर पदवेदार देव आमचो रस्तार म्हूण हांव सतमंत आनी बरवसता. म्हजी सगळी कूड तुज्या जिवान आनी मोगान भरल्या. सोमिया जेजू, तुज्या अमोली रक्तान म्हाका आपूण आनी म्हजी सर्व पातकां धुवन काड. म्हज्या हर एका पातकाक हांव तुजें बोक्षाणें मागतां. गाय राग पश्चात्तापाची आनी सर्व दुखांची चिंतना जी म्हजे थंय गूण रोंबल्यांत तांचे तावन म्हाका गूण कर. सोम्या, तुजे आनी पेल्या विरोध हांव सुकलां. जेजू, तूं येवकरिस्तांत हजर आसाय. सोम्या, म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या सांगात आसतना म्हाका कसलेंच बेना, कित्याक तूं देवाचो पूत आनी म्हज्या काळजाक तूं लागीं आसाय. जेजू, तुजें थंय जिवीत आसा आनी म्हज्या जिवितांत सोम्या हांव जिवीत आपणयतां. सोम्या, म्हजी काकुळट कर. सोम्या, तुजे सक्तेन तूं म्हाका वाट दाखयताय आनी तुजे हजरेन म्हाका नितीवंत करताय. सोम्या देवा, तूं सर सक्तिवंतो, तूं काकुळदार. तुवें म्हाका आपणून म्हज्या आत्म्याच्या मतीच्या आनी कुडीच्या सर पिडेतावन गूण केला. म्हाका तुजेशी लागीं हाडल्या, म्हजो मोग केल्ल्याक, म्हाका राग केल्ल्याक आनी म्हाका पुर्तेपण गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. जेजू, म्हज्या काळजांतली गूण बवर्तान हांव तुका नमान करतां. तूं बापा आनी पवित्र आत्म्या संगी देव जावन आसाय ससनाच्या ससनाक. आमेन. पिडेस्तां पासत आमी मागया. सुमयेचे नावी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या भूमोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. थरथरलेल्या बियान आंकोडलेल्या आनी एका रितीन मरण गेल्ल्या सिसांक पुनर्जीवन केल्लो तुजो पवित्र आत्मो आमचेर पाठय. आमकां तुज्या सक्तेन बर, आमकां तुज्या बेसांवांनी बर. अस्क जाल्ली आमची कूड घट कर. पिडेस्त जाल्ली आमची कूड गूण कर. आमच्या कुडींत तुजे दैवी काकुळतीची जर वाळय. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वाळय. तुजी पवित्र आत्म्याची गूण करची सकत आमच्या शिरांनी वाळय. आमच्या हर एक पिडेन तावन आमकां गूण कर. तुज्या पुताचे दैवीक अमूल्य रग शणून आमकां दुनितळ कर. जेजू, तुज्या नांवान आमकां पवित्र कर. तुज्या नांवान आमकां गूण कर. सर वायटांतले, पिडेंतले, अवघडांतले आनी सर आमच्या मेडेपणांतले आमकां दुनितळ कर. सगळी पीड आमचे थंय आसली तूं हुमटून उडय. सगळी अस्कत आमचे थंय आसली हुमटून उडय. सर खोटेपण, सर वायट सकत आमचे थंय आसा तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. ती पवित्र कर, ती धांवडय. कसली वायट सकत आमचे त्वरेन जावच्याक आमकां पवित्र कर. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या
त्या सक्तीन आमकां बर तुजी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाडय. आमची कूड तुजे पवित्र आत्म्याचे मंदिर जावं दी. आमची कूड तुजे टेंपल जावं दी, पवित्र जावं दी. देण्यानी ते बरोवं दी, फळांनी ते नेटोवं दी. आनी ह्या मुखांतर आमच्या बऱ्या करण्यांनी, आमच्या बऱ्या सेवेच्या माया मोगाच्या करण्यांनी निरंतर आमी वावरूंक आनी ह्या मुखांतर जायत्या लोकांनी आमची बरी कामां पळोवन तुका महिमा दिवच्या वावरांत आमी वावर अशें कर म्हणून आमी मागता. जोजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.